म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूचो स्वभाव कसलो? तो शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो हें आमी मनांत दवरया. पूण तो कोण आसलो? तो देवाचो पूत. ताणें आपलें सगळें देवपण देवाक भेटयलें आनी ताणें आमचें सोयीम पत्करलें. पूण आमच्या सारको न्हय, सारको आमचो चाकर जालो. इतलो ल्हानवीक कायेन तो जियेतालो आनी तो जियेत आसा. आतां पर्यंत तो आमचे सोबे आसा, पूण पळयात आमी ताका इतलो मान दिवंक जाय आसलेलो. पूण आमी कशे भाशेन जियेता? आमी सोयराणांत ना असल्या भाशेन करता. आमी तर हें मनांत धरलेलें की देव म्हजे सोबे आसा आनी म्हजे सोबे आसा तो दुसऱ्याय सोबे आसा. तर आमी ल्हानवीक काळजाची न्हय. ताका लागून आमी ताका वळखना, ताका आमी मान दिना. हांगसर तर कोण आयलो म्हणा, पाप सायब आयलो जाल्यार कितलो मान आमी ताका दितले? बिशप आयलो जाल्यार कितले मान दिता? मंत्री आयले जाल्यार तांकां कशे भाशेन मान दिता? आमी जाणा आमची कसली भावना आसात ती. पूण मान दिता की ना? तांकां तर असलो मान दिता जाल्यार जेजूक आमी कितलो मान दिवंक जाय? देव तो, आनी तो आमचे सोबे आमचे सारकेलो ल्हान जावन तो आमचे सोबे जियेता आनी ताका आमी किकोन करता. ताका तर आमी आजीर जाल्ल्या जाल्यार ताची शांतिकाय आमचे मदें आसतली आसली. आमी पळयात शांत दिसता भायल्यान, पूण भितरल्यान सारकी उचांबळ. म्हणटत कशे भाशेन म्हणून ताका आमी आमचो देव आनी धनी म्हणून पत्करलेलो आसा. बावतिस्मा वरवीं तो आमचे भितर आसा. आनी तरी पूण आमी हांगसर थोडें जाणा कितें, पूण ते भाशेन आमी जियेना. तो म्हणटा म्हजें जिवीत जिवंक एकदम सोंपें, कित्याक आमी ताच्या जिवितान जियेता. तो सगळो वावर करता, तो सगळो कश्ट घेता. फकत आमी ताका आजीर जावन ताका सहकार करून जिवंक जाय. तितलें तर आमी करीत जाल्यार पयले वाचपान आमकां हें सांगलेलें आसा तें मनांत दवरया. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. घोणी परी तांकां पाकोटे फुलतात. तीं धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण थकनात. अशें आमचें सगळें घडटलें. तें घडना जाल्यार आमी वयल्या वयरूच जियेता. हें आमी खरेंच आमच्या मनांत काळजान दवरया. आयज ही कृपा मागया आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत तो आमचें सोबें आसा ताचें सोबें आमी जियोया. एकदम सोंपें जिवीत हें. ताणें सांगलां म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक व्हडू म्हजें वजें. ही कृपा मागया. आमी सगळीं जाणां अशें हात जोडया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे धांपया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. तो ना जाल्यार आमच्यान जिवंक जायना. आनी इतलो लागशिल्लो ताचो संबंद आसून ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिना. आमच्या चिंतनांनीच आसा. नाका जाल्लीं चिंतनां, नाका जाल्लीं भावना, नाका जाल्ल्यो आठवण्यो, तातूंत आमचें जिवीत सादता. हें सगळें सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या ताब्यान कर म्हणून हांवें तुमकां कितले पाटी सांगलां. तें आमी करीत रावया. आनी केलें जाल्यार हो विस्वास आमी बाळगून दवरया की ताचेर दवरलें की तो रोखडोच आमकां तातूंतली सुटका दिता. तो काळाव करिना, रोखडोच आमकां सगळें मागता तितलेंय फाव करता. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारया. जेजू ही कृपा तो आमकां दी. आनी आयच्या दिसा सावन तुज्या एकवटान हे परी खोलायेन जिवंक आनी तुकाच पयलो वयलो स्थान दिवन सगळीं आमची चिंतना भावना तुज्या ताब्यांत करून आमकां स्वतंत्रपणी तुज्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत चलोवंक तूं आमकां मदत कर. आमेन.